नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज वेगवेगळे मुद्दे आसात. कालचे मुख्यमंत्र्यांचे भाशण, आज सकाळचो क्वेश्चन अवर आणि आयज सावन बजेटाचेर डिस्कशन सुरू जाला. ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर आमी भासाभास करतले. दोन सिनियर मानेस्त आमचे बरोबर. पयले आसात ते भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आदले मंत्री राजेंद्रबाब आर्लेकर, स्वागत तुमचे. आणि दुसरे आसात तुमचे बरोबर आदले मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी दिगंबरबाब कामत. सुरुवात तुमचे कडच्यान करता आणि कायची क्वेश्चन वरा वयल्यान सुरवात करया. कोमुंदादीचो जो कोलवाळचो प्रश्न आयलो, तुम्ही मातसो बरीच उब रावन रोहनाक पीन मारली की तू ह्या वटच्यान आसतना वेगळ्या एका कोमुंदादीचो मुद्दो काडटालो. आता तू त्या वटच्यान आसतना ह्या कोमुंदादीचेर मातशें लक्ष घाल म्हणून आनी मंत्र्यान एश्युरन्सूय दिलें. आर यू हॅपी विथ द एश्युरन्स? पहिली गजाल म्हणजे हो प्रश्न पळय हा, हो अत्यंत सिरियस प्रश्न हा. असोच प्रश्न घेऊन आम्ही त्या वेळाचेर रोहन बाबाच्या बरोबर गव्हर्मेंटाक कॉर्नर करपाचो प्रयत्न करताले ऑन सिरुला कोमुंदाद. अँड टू सर्टन एक्सटेंट वी सक्सिडेड. ताजेर इन्क्वायरी कॉमेंट्स जाली, ताजेर अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाचो प्रयत्न जालो. अजुनूय म्हाका दिसता ती प्रकरणां चालू आसात. आज हे प्रकरण जे आयलां पळय तें ताज्याचे की अत्यंत म्हणजे सामकें सिरियस आसा. कारण हातूंत रिप्लाय जो गव्हर्मेंटान दिला, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जो रिप्लाय दिला, प्रत्येक जाण एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आपल्याक खबर ना, तुगेले आनी कोण टावन प्लॅनिंग म्हणटा आपल्याक खबर ना, प्रत्येक जाण म्हणटा आपल्याक खबर ना. आतां आमी तांकां विचारलें की 15 दीस पयलीं हो क्वेश्चन पावलो डिपार्टमेंटाक. 15 दीस पयलीं गव्हर्मेंटाक जेन्ना क्वेश्चन पावलो तो सकल पर्यंत गेला आसतलो, अंडर रेव्हेन्यूक गेला आसतलो, कोमुंदादीच्या एडमिनिस्ट्रेटराक गेला आसतलो. एटलिस्ट तांणी सायटीर वचून पळोवप कितें फॅक्ट जालो आनी तें तरी फॅक्ट दिवपाचें न्ही. ते फॅक्टरी काय ना. तुम्ही म्हणटाय ते हालयतकीर तरी जागी जाया म्हण. हालयतकीर म्हणजे क्वेश्चन होतकीर तांकां एक सेन्स म्हणून आसता. ते कोणी जावन ऑफिसर मातशे भिता न्ही क्वेश्चन कितें आसतलें, हांव वचून पळोवया खरेंच कितें आसतें. आनी ताचो रिप्लाय असो आसा. ते म्हणटा कितें इतले प्लॉट थंय केल्या फॉर डेव्हलपिंग द प्लॉट्स द एक्सपेन्सीस वेर इनकर्ड बाय प्लॉट एलॉटीज म्हणटा ते. अरे प्लॉट एलॉटच जावना म्हणटात. तुम्ही म्हणटा प्लॉट एलॉट जावना, तुम्ही म्हणटा कांयच मागूकूच ना, नो परमिशन वेर इशूड म्हणटा. सगळें म्हणजे हे जे रिप्लाय आसा दीस इंडिकेट. म्हणजे हांव तांकां एकच प्रश्न, हांव रोहनाक सांगपा खातीर कित्या खातीर म्हाका भाग पडलें की आमी त्या वेळाचेर खरोच तो इशू रोहनाक पूर्णपणे सपोर्ट केला. हांव जावं, विजय जावं, आमी रेजिनाल्ड जावं, आमी 4-5 जाण तेन्ना कोऑर्डिनेट करताले पळय. तातूंत भितर हो इशू आमी बरोच लावून दवरलो. आनी सरकार वॉज ऑल्सो फोर्स टू गिव अस एश्युरन्स. आनी सरकारान त्या प्रमाणे मागीर थोडी एक्शनां बिक्शनां घेतली. आमची अपेक्षा फाल्यां बेश्टेच तोंडान एश्युरन्स दिलें आनी मागीर तें कांयच आज ताणें क्लियर सांगला की फुडल्या सेशनाच्या पयलीं तुमकां रिझल्ट दिश्टी पडटलो म्हणून. आर यू हॅपी विथ द एश्युरन्स? आय फील ऑफकोर्स कोणेच हाऊस कमिटी मागली ना. म्हणजे कोणे समज हाऊस कमिटी मागिली जाल्यार एक गोष्ट मागीर डिफरंट जाता आशिल्ली. पूण सिन्स ताणें प्रायमा फासिया इमिजिएटली ही सेड दॅट आय वील होल्ड द इन्व्हेस्टिगेशन्स अँड आय वील फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी ताजेर म्हाका दिसता मेंबर्स वेर सॅटिस्फायड. म्हाका दिसता की ही वील एक्ट. राजन बाब, एक हो जो कोमुंदादींचो तो मुद्दो जाला हो एक आतां एक हातूंतल्यान सुरू जाल्लो वाडत आसा प्रकरण. वेगवेगळे कोमुंदादीचे वेगवेगळे प्रकार जावपाक लागल्यात. कितें दिसता गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर हे गैरप्रकार थांबोवपा खातीर कितें करपाक शकता? काय एक एक प्रकरण अशें वयर सरता तेन्ना एक्शन घेत बसप गव्हर्मेंटान? नाही, गव्हर्मेंटाक हातून फूल ऑथॉरिटी आसा की दे कॅन टेक एक्शन अगेन्स्ट ऑल सच माल प्रॅक्टिसीस. दे कॅन डू, करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आयज ह्या निमतान परत एक फावटी चर्चा आयज जाली आजच्या विधानसभेन सेरुला कोमुंदादीच्या निमतान. ते आमचे मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहनबाब जे आसात ताणें चड सिरियसली हातून लक्ष घालपाक जाय. आनी अशा प्रकार जे बाकीच्या कोमुंदादींनी बी चलतात तातूंय लक्ष घालपाची गरज आसा. तुमकां एक दिसता की सगळी कोमुंदादी जर पळयल्यो जाल्यार सरकारान खंय तरी बाबा हे गैरप्रकार एक 3-4 कोमुंदादी पुरतेच मर्यादीत आसात काय बाकीच्याय कोमुंदादींनी असलेच प्रकार चल्ल्यात? हाजो एक रिव्ह्यू जावपाची आज गरज आसा. सर्रासपणान सगळीच कडेन वचत जाल्यार उलयतात की ते कोमुंदादीचे जे कोण एटर्नी आसत आनी कोण आसत हे तांचे कडल्यान अशा प्रकारचे अनेक गैरव्यवहार चालूच असतात. आनी ताची उत्तर कितें म्हाका खबर ना, तुका खबर ना. आणि म्हणटकच अशा पद्धतीच्या सगळ्याच कोमुंदादींची जर चौकशी झाली, ताच्या खातीर एखादे काही गायडलायन्स तयार करून घेतल्यो, त्यो जर इम्प्लिमेंट करपाक मेळ्ळ्यो जाल्यार म्हाका दिसता ही गाडी मातशी रुळार येतली. तुमकां दिसता एट अ टायम सगळे कोमुंदादीचो एकदा परत रिव्ह्यू जावपाक जाय? कितें आसा, रिव्ह्यू करप एक गजाल. आतां एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिदाद आसता, म्हाका दिसता ताका फूल पावर्स आसता, ताका कोण आडयना. अरे ज्या जाग्यार कंप्लेन येता थंय तरी दे शूड टेक एक्शन न्ही. आतां ह्यो गजाली थोडी कशी घर नवें बांदलें, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे भोंवत आसता न्ही त्या एरियेन. आतां मडगांव शहरांत खंय एक नवें घर आयलें, रोखडो पयलीं मामलेदाराक दिसता, डेप्युटी कलेक्टर तो पयलीं इमिजिएट आपल्या ऑफिसराक धाडटा, वचून पळय रे पेपर हाडपाक टावन प्लॅनिंगाक कळयता. टावन प्लॅनिंगाचो फ्लायींग स्क्वॅड आहा, एक आतां
फ्लाईंग स्क्वॅड आसा न्ही प्रत्येक टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक फ्लाईंग स्क्वॅडा धाडटा, ते रोखडे पेपर मार्क म्हणटा, पयलीं फाल्यांच्यान काम बंद म्हणटा. ही तशी सिस्टीम आसा न्ही, ना अशें ना न्ही. आतां तुमी खबर आसून सुद्दां दोळे धापतात जाल्यार गोश्ट वेगळी मागीर. सो ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आसा पळय ते तांणी म्हटल्यार तशें बरोबर आसा की ऍडमिनिस्ट्रेशन लिथार्जीक कित्याक रावता हातून, वाय दे आर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम हायर अप्स. हांगा दिगंबर ताज्या सिरियस इश्यू रेज करता, ते म्हणटा क्वेश्चन सुद्दां पावलो 15 दीस पयलीं तरी काय जालें तरी ताजेर कांयच एक्शन जावना. दिस इज मोर सिरियस. तरी पूण असो रिप्लाय दिता ऍडमिनिस्ट्रेशन शुड हॅव बीन मोर अलर्ट. अलर्ट थंय वचून पळोवपाक जाय आशिल्लें. आणि आज आवर मिनिस्टर आज मिनिस्टर should have been in a position to Exactly. answer what is the action, not that I will take the action. खरें म्हटल्यार ताजे This is the action कडल्यान that we आसपाक have जाय आशिल्लो. This has been inspected. Site has been inspected by the administrator. He has found certain irregularities. And this is the action. We will immediately take. अशें कितें आसपाक जाय. म्हाका दिसता की आमच्या मिनिस्टरान ह्या बाबतींत पूर्णपणे गंभीरपणान दखल घेवपाक जाय आनी ऍडमिनिस्ट्रेशनाक चुस्त करपाक जाय की तुमी हें कित्याक आपणाक उत्तर दिवपाक लायलें ताजें विचारपाक जाय तेणें अशा पद्दतीन. ती अकाउंटेबिलिटी असल्यारच गाडी रुळार येतली. डेफिनेटली. दुसरो मुद्दो जो आसा तो कालची मुख्यमंत्र्याची लॉ अँड ऑर्डरी वेले भाशणाचो, तातूंत भितरलो एक म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो तो कसिनोंचो. आणि एक प्रत्येक खेपेक जेन्ना कसिनोंचो मुद्दो येता तेन्ना ते उठतात आनी तुमचे कडेन बोट दाखयतात की काँग्रेस सरकारान केल्लें आमकां आतां भोगची पडटा. आज तुमी कशें करून डिफेंड करतले? पयलीं हांव क्लॅरिफाय करता. हांव 2007 तुम्ही मुख्यमंत्री आसतना न्ही, काँग्रेस सरकार म्हणटा, चीफ मिनिस्टर जाला तेन्ना म्हजो कॅसिनो हाडपा कडेन, कॅसिनो सँक्शन करपा कडेन, कॅसिनोक लायसन्स दिवपा कडेन कसलोच संबंद ना. ते काँग्रेसी कडेन बोट दाखयता. ना सरकारान, पयलींच्या सरकारान कदाचित एडवर्टायजमेंट दिल्लो, तांणी एडवर्टायजमेंट दिल्लो, ते कितें लिपोवन करूं ना. तेन्ना ऑब्जेक्शन घालपाक आशिल्लें, कोणें चॅलेंज करपाचें कितें तेन्ना कांय करूं ना. एडवर्टायजमेंट करून एप्लिकेशन्स मागिल्लीं आनी तातूंतल्यान मागीर 6 जाणांक कितले जाणांक अलॉट केलें. आमचें सरकार येतकीर मागीर नॅचरली जे अलॉट करता, जांकां लेटरां दिता तांकां मागीर लायसन्सीस ऑनर करपाक जाय, दिवचे पडटा. त्या प्रमाणे मागीर तेन्नाचे होम डिपार्टमेंटान तांकां लायसन्सीस दिले आसा. बेजीक प्रॉब्लेम कितें की गेल्ल्या इलेक्शनाच्या पयलीं चीफ मिनिस्टरान आतांच्या एक मोर्चा काडलो. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टर तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन, तो सदांच रवी नायकाक एसेंब्लींत धारेर धरतालो कॅसिनो क्लब. म्हाका याद जाता की एक खेपेक एसेंब्ली सेशनाक रवी नायक हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो बॉम्बे कितें तरी पळोवन, आनी रवीचे क्वेश्चन्स म्हाका आन्सर करचे पडले. सो म्हाका तेन्ना आन्सर करतलो लास्ट दिसा पाविल्लो सेशनाच्या, म्हाका सगळें स्टडी करचें पडलें. आनी तरी आसतना म्हाका याद जाता हांवें तेन्ना एश्योरन्स दिलें सगळ्यांच्या हाजेर की हांव विदीन 48 hours वी वील इशू नोटिसीस टू ऑल द कॅसिनो टू मूव आउट ऑफ मांडवी. आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डायरेक्टेड टू इशू नोटिसीस टू देम टू मूव आउट ऑफ मांडवी. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां 48 hours भितर नोटिसी दिल्ल्यो. त्या नोटिसीचेर मागीर ह्या सगळ्या कॅसिनोवाल्यांनी हायकोर्टांत वचून स्टे हाडलो. म्हणजे टू दॅट एक्सटेंट हांव सांगता कित्या खातीर, कितें काली उलयता आसतना पूण ताणें जेन्ना एजिटेशन केल्लें हांगा कॅसिनो, ताजो हें आशिल्लें की आमच्या सरकारान जाल्यार आमी कॅसिनो बंद करतले किंवा कॅसिनो आमी भायर धांवून येतले. म्हणजे हो एश्योरन्स ताणें लोकांक दिल्लें. आमच्या पार्टीन तेन्ना लोकांक तशें एश्योरन्स दिवूंक नाशिल्लें. खंयच्या पार्टीन म्हाका दिसता तशें एश्योरन्स दिवंक नाशिल्लें. आतां सरकार येतकीर मागीर तांणी एक्शन घेतलें ना म्हणून लोक आतां क्वेश्चन करता. सी हाडलें समज काँग्रेसीच्या सरकारान तेन्ना जें हाडलें, कितें हाडलें, तुमच्या सरकाराक जर नाका तर तुमच्या पार्टीचो स्टँड आशिल्लो की नाका, कॅसिनो इज नॉट गूड, कॅसिनो कल्चर पेड्ड्यार जाता, फॅमिली डेस्टिनेशन म्हणून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता, जाल्यार यू शूड हॅव शिफ्टेड दॅम दीस न्ही, म्हणजे आउट ऑफ द. हो एक तुमच्या सरकाराचेर हें जाता की 5 वर्सां तुमचें सरकार आशिल्लें, आतां परत इट इज अ बीजेपी लेड गव्हर्मेंट. बट इज दीस व्हेरी फ्रँकली एज अ सिनियर लीडर ऑफ द बीजेपी एंड अ मिनिस्टर इन दॅट कॅबिनेट, इट इज वन ऑफ युअर रिग्रेट्स दॅट तुमी 2012 पयलीं जो एक इशू लावन धरलो तो इशू तुमी तडीक लावपाक शकले ना म्हणून? कॅसिनो हे तशें आमी सगळे जाण ताजे कडेन एक पाप म्हणून पळयतात. हें पाप कोणाचेंय आसूं, पण तें कोणें तरी जें सरकार आसा ताणें तें निस्तरपाक जाय, ताणें तें मेकळें करपाक जाय. आयज आमचें सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचे लिडरशिपा अंडर, तर त्या सरकारानय ह्या बाबतींत हें पाप निस्तरपाचें काम करपाक जाय. आनी आमचे मुख्यमंत्री आयचे आसात, ही इज व्हेरी क्लियर अबाउट दॅट
तो हात पयस करून रावना. जरी ते कोणे आपूण दिवंक ना परमिशना लायसन्स हें जरी सांगलें तरी सुद्दां ते निस्तरपाची जबाबदारी आमचीच अशें हें तो मान्य करता मुख्यमंत्री. आणि म्हणून आमचें अशें म्हणणें आसा की आमी त्या वेळार सांगिल्लें की मांडवीन आसपाक जायना अशें आमचें म्हणणें आसा. ओके, वी कूड नॉट डू दॅट टायम. आयजूय पण वी आर स्टिकींग टू इट की आमकां तें मांडवीन नाका. ताज्या आमच्या कल्चराचेर परिणाम जाता आनी कितें जशें दिगंबर बाबान सांगलें तशें आनी फॅमिली डेस्टिनेशन म्हणून आमचें नांवूय पेड्ड्यार जाता हांगासर. अशा सगळ्यो गोश्टी आसात. ह्या सगळ्या हाजेर आमी पयस वचनात, आमी हात वयर करून मेकळे जायनात, पण आमकां हें क्लियर करपाक जाय. मांडवींतल्यान ते वचपाक जाय अशी आमची भुमिका आसा आनी वी आर ट्रायींग फॉर दॅट. आणि म्हणून खंय कोर्टान मॅटर आसा हें आसा जशें दिगंबर बाबान सांगलें की 48 आवर्सा भितर ते मांडवींतल्यान वचपाक जाय. अनफॉर्च्युनेटली दे वेंट टू द कोर्टान स्टे दिली ताजेर. आता ते स्टे दिवं नाशिल्ले जाल्यार ही कुड्याक कदाचित तो करूय शकपाचो की हें काड म्हणून. आज प्रत्येक गोश्टीन आमकां कोर्टाचे इंटरफियरन्स अशा पद्दतीचो जो आसा पळय तो अडचणीचो ठरता. आणि म्हणून त्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करून आमी थारायल्लें आसा, भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आसा की ते कॅसिनो वचपाक जाय. पार्टी आपल्या धोरणापासून पयस गेली ना वचूंक ना. हें कळटा की कोर्टाचे ताणें म्हळ्यार आतां हो जो कसिनो येवन मिरामार मुरला त्याही बाबतींत सरकार कोर्टा कडेन बोट दाखयता की कोर्टान आमकां सांगलें हाडात म्हण तांकां. तुमकां आर्ग्युमेंट पडटा सरकाराचो? ना सी हांव खरेंच काल हांव एसेंब्लीक आशिल्लो. काल ते सांगताले दॅट हायकोर्ट ऑर्डर इज pertaining to moving the boat into Mandovi river. Basically हो ज्या मनशाचो कॅसिनो हो ओरिजिनली पयलीं लिलाचो कॅसिनो शिपते. ऑर्डिनरी पयलीं लिला तांणी तें ताका विकलें. तो मागीर केन्ना तरी प्रॉब्लेमाक सांपडलो. म्हणजे तुमकां याद आसल्यार पळय कितें एअरलायन्स बी आशिल्ली आनी ताणें तें लायसन्स रिन्यू केलेंच ना आनी ते मागीर ती बोट ताजी काडली. 3-4 वर्सां ताणें 4 काय 5 वर्सां ताणें लायसन्स रिन्यू करूं ना. हांव नकळो तें आतां लायसन्स कशें रिन्यू जालें तें हें म्हाका पयलो प्रश्न पडटा. आतां ते कोण म्हणटा की ताजेर कांय कॅसिनो म्हणून हें दिवंकच ना ना पूण ताजें लायसन्स 5 वर्साची थकबाकी घेतल्या सरकारान. ताजी थकबाकी ताणें थकबाकी फारीक केलें जाल्यार आमी ताका लायसन्स दिता असो स्टेटमेंट कोर्टान सरकारान केलो अशें ते म्हणटात. हांव ऑथेंटिकली सांगपाक जायना म्हणून हांव कांय हें करपाक शकना. त्या दिसा काल डिस्कस करता आसतना प्रश्न येतालो कितें म्हणपालें तूं बोट आयली कशी जाल्यार ताका हायकोर्टान जेन्ना तो कोर्टान गेलो की आपल्याक रिन्युवल करचें आपणें 4-5 वर्सां सरकारान रिन्यू करना ताका सरकारान पयलीं प्रश्न विचारलो की तरी तूं 5 वर्सांचे जर भरता जाल्यार गव्हर्मेंट वील कन्सिडर. ताणें 5 वर्साचे 50 कोटी भरले. सो भरतकीर मागीर सरकाराचें कर्तव्य जालें ताका भितर हाडपाक परमिशन दिवपाक. म्हणून तो परत तेन्ना डिले जालें म्हणून तो परत म्हणजे ही गजाल म्हाका दिसता रेव्हेन्यू म्हणजे लायसन्स रेव्हेन्यू भरून घेवपाची ती कदाचित पयलींच्या सरकाराची आसतली म्हणजे गेल्ल्या सरकार ऑक्टोबर नोव्हेंबर ताजे फाटल्यान आतां जेन्ना नवें सरकार आलें तेन्ना तांचे मुखार तो प्रश्न आयलो की ताका बोट मांडवीक हाडून दिवपाची. सो मांडवीक हाडपाच्या वेळार मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान बी सांगिल्लें की वेदर अशें आसा इट वील बी रिस्की आनी कोर्ट मस्ट हॅव सेड दॅट यू टेक इट ऑन युअर ओन रिस्क अशें कितें तरी काल तो वाचून दाखयतलो अफिडेवीट चीफ मिनिस्टर. आनी तांणी तें मागीर आपल्या रिस्काचेर हाडपाचो प्रयत्न केलो. पण बेजिकली एक म्हणजे कशें लायसन्स जर तुमी जर फी भरून घेना जाल्यार ताका लायसन्स दिवपाचो प्रश्न रिन्यू करपाचो प्रश्न येना तो. पण म्हाका एक हातून दिसता कितें की कटिंग ऑफ अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी लायन्स आमी सगळ्यांनीच बसून विचार करपाक जाय की कॅसिनो हें प्रकरण आमकां जाय काय नाका गोंयकारांक. फंडामेंटल क्वेश्चन सारको आमी खरोखरच ताजे कडेन खंयच्या दृश्टीन पळयतात हाजो एक केन्ना तरी बसून सगळ्यांनी आमी एकत्र बसून विचार करपाक जाय आनी आमच्या गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन ताजेर कितें तो निर्णय करपाक जाय. ना म्हटल्यार ना. पण काल सरकारान अशी भूमिका घेतली की तातूंतल्यान रेव्हेन्यू येता आमकां फायदो जाता एम्प्लॉयमेंट मेळटा हे आर्ग्युमेंट्स आयले न्ही आज. इट इज अ फॅक्ट न्ही येता भितरल्यान रेव्हेन्यू येताच न्ही तो कितें आमी येना अशें कित्याक म्हणटाले आनी वी आर युजिंग इट फॉर द पर्पज. आर वी युजिंग these reasons to justify existence of it is not casino? justification. It is not justification. It was a just fact that was put before the public. This is the fact. Revenue कडल्यान it is not justification. पण तो पैसो आमी वापरता हें खरेंच आसा न्ही. ओके हो इम्पॉर्टंट आता बजेटाचें डिस्कशन स्टार्ट जालां म्हणून की कांय ऑफिसर अशी उलोवन दाखयतात ऑफ द रिकॉर्ड की तेन्ना सरकाराक इतली पयशांची गरज आशिल्ली जेन्ना हे 50 कोटी घेतले तेन्ना
ही फायनान्शियल परिस्थिती स्टेटीची बरीच बाबत आशिल्ली आनी खंयच्यानय जो पयसो येता तो सरकाराक गरजेचो आशिल्लो राज्य चलोवपा खातीर. आज असेंब्ली भितर उघडपणान सरकार सांगता की कसिनोंतल्यान रेव्हेन्यू येता, त्या रेव्हेन्यूंतल्यान राज्य चलोवपाक मदत जाता, इतली लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा आनी आज बजेटाचेर डिस्कशन सुरू जालां. रेव्हेन्यू आनी बेजिकली राज्याची आर्थीक परिस्थिती कितली वायट आसा तुमच्या एनालिसिसा प्रमाणे? आज उलयता आसतना हय हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिलें की बारीक बारीक गजाली खातीर लोकांक पयशे मेळना. अधिकारी कितें सांगता, सध्या पयशे ना. हो सिंड्रोम पयलीं चीफ मिनिस्टर शूड गिव डायरेक्शन्स. हांव म्हणलें ताका तूं सिंड्रोम तुमी कितें म्हणटा, पयशे आसा पण पयशे ना म्हणटात? अशें जालें ना. आतां पळय, आय कॅन अंडरस्टँड कोणाक एक 2 कोटी दिवपाचे आसा, 5 कोटी दिवपाचे आहा, ताका दिवपा खातीर कितें प्रोविजन करचें पडटा कितें. अरे मेडिक्लेमाची 1.5 लाख रिएम्बर्समेंट दिवपाक जाय, ताका 1 वर्स रावचें पडटा. कशें रावचें पडटा 1 वर्स? हांव एक केस आसा ताच्या नजरेक हाडून दिलें. 6 वर्सांचें भुरगें, ओपन हार्ट सर्जरी, सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केल्यो, हांगा ऑपरेशन जायना. इवन कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट सगळ्यांनी ताका दिलें. ताका बेंगलोराक एकच प्लेस आहा काय 2 प्लेसीस आहा वेर दीस ओपन हार्ट सर्जरी. 6 वर्सांचें 6 म्हयन्याचें भुरगें, 6 वर्सांचें 6 म्हयन्याचें. ताका थंय व्हेलें. हांवें ताका तेन्ना डायरेक्टरा कडेन व्हरून सगळीं लेटरां बिटरां घेवन दिलीं, हें दिलीं, सगळीं बिलां हाडलीं, सबमीट केलीं. 1 वर्स लागता तूं ताका पयशे दिवपाक ताचे सारके मनशाक. म्हणजे सेन्सिटिविटी खंय तरी ना. आनी फायल मायट नॉट बी गोईंग वॉन्ट टू. हांव म्हणटा तुका फायल मिनिस्टरा कडेन वता काय खंय कोण ते बसल्या ते कितें करता म्हणून खबर ना. पूण बेजीक इम्प्रेशन कितें जाता, आयज सरकारा कडेन पयशे ना, 1 लाख सुद्दां दिवपाक पयशे, 1.5 लाख सुद्दां दिवपाक पयशे ना. ही जी मेंटॅलिटी हय खंय तरी बंद जावपा जाय. आतां पळय ते म्हणटा 3 म्हयने, एक फावटी 3 म्हयन्यांनी पयशे येता DSSचे. गृह आधार स्किमाचे एकदम 3 म्हयन्यांनी येता. मेसेज थंय वता कितें, बँकेच्या बँकेक जाल्यार बँकेक आयज सरकारा कडेन पयशे खंय, तूं बेश्टी पावट कित्याक मारता हांगा. हो रिप्लाय वयल्यान बँकेचो स्टाफ तांकां सांगता, कोण पळय तो वता. आतां तो कितें इम्प्रेशन घेवन परतो वतलो? हांव म्हणटा तो जाणटे मनीस एज इट इज ताका ही गजाल कितली सिरियस म्हाका सांगात की, कारण पयशांची केन्ना खंय संग हाडपाक जायना. पळय जी परिस्थिती आसा ती आसा आनी सरकार खूब फावटी उलोवन दाखयता की परिस्थिती बाबत आसा. ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय, दे आर पुटिंग फोर्थ बिफोर द पब्लीक की ह्या सरकाराकडे काय ना, पयशे ना, कफल्लाक जालो म्हणून सरकार. अशा पद्धतीचे हे जे आसा ते स्टेटमेंट आता दिगंबर बाबान जे सांगले ते तसो ताजो अर्थ. इट इज नॉट दॅट गव्हर्नमेंट कॅनॉट डू दॅट, बट ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय ते इतलें लिथार्जीक आनी स्लो आसा की ताजे जर 1.5 लाखाचो तो जर पयसो ते दिवपाक मेळना, हाजो अर्थ सरकारा कडेन पयशे ना अशें आसना. दीस रिफ्लेक्ट्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अवर ऍडमिनिस्ट्रेशन. ते खंय तरी आसा, तातूंत आमी शासनाची संवेदनशीलता दिश्टी पडटा कितली असते. शासनाची न्ही, ब्युरोक्रेसीची, प्रशासनाची ब्युरोक्रेसीचेर घालता. एक्झॅक्टली. ना जाल्यार कित्याक उरपाक जाय तर ते पयशे? म्हाका सांग, खंयचो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर 1.5 लाख रुपया दिवं नाका म्हणून सांगतलो? नेवर. बट दॅट ऍडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू बी देअर. तांणी तें करून दिवपाक जाय ताजे. कित्याक ताका फावटी घालपाक जाय? एका हेतून दिवपाची गरज आशिल्ली. संवेदनशीलतेचो मुद्दो काय फायनान्साचो मुद्दो? व्हेरी फ्रँकली कशें आसा पळय, हांव समजूपाक शकता PWDच्या डिव्हिजनाक पयशे दिवपाक पयशे कमी पडटा, तांचो रिक्वायरमेंट 40 कोटी आसा. थंय हांव समजूपाक शकता की सरकाराक अरेंज करचें पडटा, मॅनेज करचें पडटा, कित्याक आतां ते RTGS करतात. आतां काय तुज्यान चेक दिवन रावपा जायना, तुजे अकाउंटाक तितले पयशे आसले जाल्यार तूं एका सेकंडान ते RTGS जाता. पूण तो सांगता त्या भशेन 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख हे पयशे जे पळय कोणाचे बारीकांचे उरता हे दिवपाक म्हाका दिसना अशी परिस्थिती सरकाराची वायट आसा अशें म्हाका दिसना. इतले कफल्लाक जालना म्हणटा म्हणजे म्हज्या कोतान आय डोंट थिंक प्रश्न, पण इतली वायट परिस्थिती आसत ना. तुम्ही म्हणटा कितें की इवन वायट आर्थीक परिस्थिती भितर एक प्रायोरिटायज जावपाक जाय गजाली, की सामान्य मनशाचे बाबा प्रायोरिटीज कितें, गरजो कितें, तांकां पयलीं पयसो वतलो, मागीर बाकीची गजालीक पयसो वतलो. ह्या हातूंतल्यान सरकारान पळोवपाची गरज आसा. मेसेजीस रॉंग वतात. That spirit has to be injected into the administration by the government, by the ministers. मागीर ते म्हाका दिसता that spirit they will do it. मागीर व्हडलो प्रश्न येवचो ना. हांवें ताका आज आनी एक उदाहरण दिलां म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. आतां सगळ्यो म्युनिसिपालिटीचे ऑक्ट्रॉय गव्हर्नमेंट कलेक्ट करता. पयलीं कशें आशिल्लें, म्युनिसिपालिटीचो ऑक्ट्रॉय म्युनिसिपालिटी घेतालो. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो ऑक्ट्रॉय समज वर्साक एक 2 कोटी येवपा जाय, तो 2 कोटी डायरेक्ट म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करता, म्युनिसिपालिटी स्पेंड करता. आतां तेन्ना गव्हर्नमेंटान ठरयलें की सगळें सेंट्रलायज करचें आनी आमी तांचो शेअर प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक आमी धाडून दितलो. आतां जाता कितें गेल्ले 2-4 वर्सां तो शेअर 2-2 वर्सां मेळना. मागीर म्युनिसिपालिटी कितें म्हणटा, ऑफिसर जर वसत थंय कोणी तांकां कितें मॅसेज मेळटा,
अरे पैसे खंय हा रे एक्झॅक्टली आता मुन्सिपालिटी चलप पंचायतीचे कशें तशेंच आसा म्हणजे हांव पंचायत मिनिस्टर आशिल्लो म्हणटा तेन्ना म्हजें तर म्हणणें आशिल्लें की हे सगळे ऑक्ट्रॉय परत तांकां मुन्सिपालिटीक आनी पंचायतीक कलेक्ट करून बेसिकली तांचो पयसो व्हरता आनी तांकांच दिनात. तांकां दिना बट तो सुद्धा तांच्या प्रोपोर्शनानूय मेळना. मेळना. सो म्हाका दिसता बेजीक तांचो रायट न्ही तो सी म्युन्सिपालिटी फंक्शन्स म्युन्सिपालिटीचे इन्कम नाल्यार खंयचे बेजीक सर गजाल एकूच आसा की प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि कार्यक्षमता ही वाडपाक जाय आणि सरकार ज्या स्थितीक स्थापन जाला ती स्थिती म्हाका दिसता आता 4 म्हयने जाले म्हणजे हनीमून पिरियड सोंपलो आणि एक हनीमून पिरियड सोंपता तेन्नाच आयच्या विधानसभेक जसे प्रश्न येतात तसे प्रश्न सरकारा मुखार येवपाक लागतात आणि ती टायट करपाची प्रशासन म्हाका दिसता प्रक्रिया सुरू जावपाक जाय. नाव पीपल एक्सपेक्ट डिलिव्हरी and people expect that minimum sensitivity from the government in spite of all difficulties. अष्टाक सरकाराकय मुनीसपण आसप गरजेचें. तो मुनीसपणाचो चेहरो मुखार येतलो म्हाका दिसता दोन्ही मनीस अशे जे खंयच डिबेट करतना सुद्दां आपले प्रश्न शिस्तबद्ध रितीन मांडटात आनी खंयच आवाज करनात. पण ताणें आज बरे तरेन एक गजाल सांगल्या सरकाराचो चेहरो आनी सरकाराचें मुनीसपण हें जर जपलें जाल्यार एटलीस्ट गोंयकाराक त्रास जावचो ना. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अलॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.